दिस हेडलाइन इज स्पॉन्सर्ड बाय पारुल यूनिवर्सिटी। यहाँ पॉसिबल है। ड्रग्ज तस्करी प्रकरणात सापडलेल्या सिक्युरिटी गार्डाक निलंबित करून बडतर्फ करपाचो मुख्यमंत्र्याचो आदेश। थर्मासांतल्यान ड्रग्जाची जेली तस्करी करताना सापडिल्ली। काँग्रेसीची भाजप युवा मोर्चा कार्यकर्त्यां आड कागाळ एफआयआर केली जाल्यार वता कोर्टात दिली शिडकावणी। कायदो पाळून कित्याक आडखळ भाजप युवा मोर्चाचो प्रस्न। मयड्या हिट अँड रन प्रकरणातलो दुबावीत धरलो। अपघाता उपरांत घडणूक थळावयल्यान पळ काडिल्लो। सड्यावेल्या मुरगांवच्या राजाच्या शेडीक दिल्ल्या लाईट कनेक्शन करात कट। उच्च न्यायालयाचो मुरगांव पालिकेच्या मुख्याधिकाऱ्याक आदेश। स्ट्रक्चरूय मोडपाचे निर्देश। सांगे पुलिसांकडेन वाद घालूंक तांकां धमकी दिवपाच्या प्रकरणात मॅथ्यू डिकॉस्टा दत्तराज राव देसाय पुलिसांक शरण। पुलिशेन केली अटक। आणि 40 लाख रुपयाच्या प्रॉपर्टी फ्रॉडाच्या आरोपांत क्रायम ब्रांचीन तारा कारोलकराक केली अटक। जमीन आपली म्हूण सांगून पैसे घेतले, सेल डीड केल्लेच ना म्हूण आरोप।